नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो. Headlines brought to you by MVR Homes, Beyond Luxury. चेक नाक्यार नुस्तें तपासपाच्या नावान गोंयकारांच्या दोळ्याक फॉर्मेलिन, एका ट्रकात एका सुंगटाची टेस्ट, एफडीएचे टेस्टीची भोगावळ एक्सपोज. पळयात प्रुडंट एक्सपोजे. गोयची कर्नाटकाचेर सुप्रीम कोर्टात अवमान याचिका. कोर्टाची स्टे आसतना कणकुंबी सावन म्हादयचे उदक भायले भायर मलप्रभेद वेले म्हूण केस. कर्नाटक सरकाराक लेखी शिटकावणी. गांधी जिनाक प्रधानमंत्री करूंक तयार जाल्लो, तशें जाल्ले जाल्यार भारत पाक फुटपाचे न्ही. मात नेहरून स्वताचोच विचार केलो. दलाई लामाचे साखळे जीआयएमात स्फोटक वक्तव्य. कानोळे हॉटेल वालाचो खून. सेक्स रॅकेटांतल्यान हप्त्यांच्या वादांतल्यान मारलो. हॉटेलात चलताली सेक्स ड्रग्स रॅकेटां. कळंगुटे रातचे सर्रास चलता चलयांचे ट्रेडिंग. काँग्रेसीचो दावो. पर्रीकार मोदीची मायनिंगाचेर सकारात्मक चर्चा. मंत्री गटूय पॉझिटिव्ह. बीजेपी म्हणटा मायनिंग सुरू करपाचे नेमके उतर ना. 2-3 म्हयन्यांत उपायाच्या दिशेन पावलां उखलपाचे संकेत. भायलें नुस्तें चेक नाक्यारूच तपासपाच्या नांवान गोंयकारांच्या दोळ्याक फॉर्मेलिन लावपाचो प्रकार चल्ला. एका ट्रकांतल्या फकत एका सुंगटाची टेस्ट. अशें करून ट्रकांचे ट्रक आनी टेम्पो बॉर्डरी वेल्यान सोडटात. सुंगटूय ट्रकवालो स्वताच ऑफिसरांक दिता. पोळ्या चेक नाक्यार मध्यान राती प्रुडंटाचे कॅमेरे पळोवन एफडीए वाले ट्रकार चडून सॅम्पलां घेवंक लागले. तो मेरेन फॉर्मेलिन इतले दीस चेक नाक्यावेल्यान फॉर्मली इन. प्रुडंट एक्सपोजे. चार ऑगस्टा सावन नुस्तें आयात सुरू जाली. तेन्ना सावन सगळे ट्रक फॉर्मली इन जावंक लागले. एफडीएच्यो टिमी पोळे आनी पत्रादेवी बॉर्डरीर नुस्त्याच्या ट्रकांची चेकिंग करतात आनी ते ट्रक गोंयच्या मार्केटांनी पावता. फाटले 4 दीस दोनूय चेक नाक्या वयल्यान दिसाक 70-80 ट्रकांचे चेकिंग जाताले. सगळे पास. मंगळारा राती प्रुडंटाची टीम पोळे चेक नाक्यार पावली. काणकोणा पोळे आनी पत्रादेवी दोनूच नाक्या वयल्यान गोंयांत भायलें नुस्तें पासार जावंक शकता, कारण थंय एफडीएची टेस्टिंग टीम आसता. मात दोगा चौगांची ही टीम मध्यान राती इतले नुस्त्याचे ट्रक आनी टेम्पोंचे टेस्टिंगाचे कसब करता कशें काय पळोवंक म्हूण प्रुडंटाक कुरियोज जात. टीम प्रुडंट बुधवारा मध्यान राती पोळ्या चेक नाक्यार पावली. ह्या गाडयेंतलें नुस्तें गाडयेकारूच आपल्याक जाय त्या क्रेटींतले काडून दिता. एफडीएचो अधिकारी रस्त्यार पिशवी घेवन रावला. ताका एक नुस्तें मेळ्ळें. तो टेस्टिंगाक भितर घेवन गेलो. एफडीएचो अधिकारी ट्रकार वचून नुस्तें तपासपाचे कश्ट घेयना. इतलेंच न्ही तर अमक्या क्रेटींतलेंच नुस्तें दाखय म्हूण सांगिना. इतले दीस मध्यान रातीच्या काळखांत हें गोंयकाराच्या दोळ्या आड मसन पाड चडलां. आमचे हे स्टिंग ऑपरेशन चलतना एकलो जागरूक नुस्त्याचे टेस्टिंग कशें चल्लां तें पळोवंक नेमको थंय पावलो. टेस्ट कशी करतात, रिजल्ट कितें येता, ताणें सगळी चवकशी केली. प्रुडंटाची टिमूय नुस्तें टेस्ट करता थंय पावली. पळय जाल्यार प्रकार शॉकात करपाचो. एका कॅन्टरांतले फकत एक सुंगट टेस्ट करून अख्खो ट्रक पास. टेस्ट करपाचे सुंगटूय ट्रकवालोच हाडून एफडीए वाल्याच्या फुडें दवरता. आनी आतां कॅमेरा दिसतनाच एफडीए वाले धडाधड कॅन्टरांनी भितर सरूंक लागले. एफडीए वाले कॅन्टरांत सरले खरे, रोखडेच जाम. निमाणें तांचे बेन. प्रत्येक क्रेटींतले नुस्त्याचे टेस्टिंग शक्य ना. तांकां जशें सांगलां तशेंच ते करतात म्हूण ऑन कॅमेरा कबुली. There are 200 crates. बरोबर आसा. भितरली क्रेट ही सेफ आसतली तुमकां कित्या वयल्यान जजमेंट येता.
टेक आम्ही रँडम सॅम्पल घेता रँडम घेता म्हणजे एकार एक करना दॅट इज रिप्रेझेंटेटिव्ह सॅम्पल न्ही पात्रांव तुमी प्रत्येक क्रेडीचे घेनात सो प्रॅक्टिकली पॉसिबलच ना की प्रत्येक क्रेडिट पॉसिबल ना इट इज नॉट पॉसिबल and the procedure is root n plus 1 root n plus 1 so गरजेतून जाऊ this is to be noted it is not possible to make assessment of each and every crate and each and every sample पोळ्या चॅकपोस्टाचेर एफडीएच्या टेस्टिंगाचो पंचनामो करपी संजीव रायतुरकार प्रुडंटा कडेन उलयलो. आज आम्ही हांगा आयले पळयले की हे जे पळय चॅकिंग चालू आसा एफडीएचे टोटल कंप्लीट चुकीचें आसा कारण हे जो बायट जो आसा हो जे पळय चॅकिंग आसा ते वयलेच केल्लें गेलें वता खंयच्यो ज्यो क्रेट्स आसा त्यो केल्ले वचना. आमचो दुबाव कितें आसा एफडीएचे जे पळय स्टाफ आसा इतले त्रास काडटा ते करता जाल्यार हे वयले करून तांकां इन्स्ट्रक्शन मेळूंक जाय की कंप्लीट चॅकिंग जावपाक जाय नाजाल्यार हे सगळें करून फायदो कितें. अल्टिमेटली आमचो दुबाव कितें आसा की नुस्त्याक फॉर्मालीन आसा काय ना फॉर्मालीन आसा काय ना हें जर पळयतलो जाल्यार तांचोय चूक ना तांचे कडेन मॅन पावर ना एक दोग जाणां कितें म्हूण काम करतले ते. सो अल्टिमेटली एफडीएचो टोटल प्रोसिजर जो आसा तो चुकीचो आसा. तांणी सुरवातेक जर हे जर सारकें जर करपाचें आसा इम्पोर्ट जर सारको जर पळोवपाचो आसा जाल्यार तांणी सगळें थरोच चॅकिंग करपाक तांकां स्टाफ जाय पडटलो. एफडीए कडेन स्टाफ उणे आसा खरो पूण आसा तांणी तरी जमता तितलें सारकें करचें इतली अपेक्षा गोंयकारांनी बाळगूंक कांयच चिंतना. एकंदर गोंयकाराच्या दोळ्यांक फॉर्मेलीन घालपाचो प्रकार. सादारण अर्द वराचें हे विस्तृत स्टिंग ऑपरेशन प्रुडंटाचेर तुमकां आज रातचें 10 आनी 12:30 पळोवंक मेळटलें. कीप वॉचिंग एफडीएचो फॉर्मली इन एक्सपोजे. प्रुडंटा खातीर सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळेकार. गोंयान म्हादयवेल्यान कर्नाटकाचेर सुप्रीम कोर्टात अवमान याचिका घाल्या. कोर्टाची ऑर्द खुट्याळ्याक मारून कर्नाटकान कणकुंबी सावन म्हादयचें उदक मलप्रभेत व्हेलां. ते उदक गोंया वटेन येवपी सुर्ला नाल्यांत वळोवंक लावचें म्हूण सरकार सुप्रीम कोर्टात गेला. कितें चल्लां तें सारकें न्ही. कोर्टाचो अवमान चल्ला म्हूण मुख्यमंत्री उदका स्त्रोत मंत्री आनी उदका स्त्रोत खात्यान खंय कर्नाटकाकूय बरयलां. म्हादयच्या कळसा बंडुरा नाला प्रकल्पाचेर सुप्रीम कोर्ट आनी ट्रिब्युनलाचे क्लियर स्टे आसूनय कर्नाटक कोणाकच आटपना. उदक भायले भायर चोरपाचो परत यत्न आनी दर खेपे गोंयची नवी अवमानना याचिका. आतांय परत तेच. गोंय सरकारान मंगळारा कर्नाटकाचेर सुप्रीम कोर्ट अवमान याचिका घाली. कणकुंबीसान सुर्ला नाल्यांत वचपी म्हादयचें उदक वळोवन जमनी पोंच्यान कालव्यांतल्यान खंय मलप्रभेत व्हेला ताचेर ही अवमानना याचिका. कर्नाटकान पावसाक म्हादयचें उदक चोरया मलप्रभेत व्हेला. कणकुंबी वाठारांत जमनी पोंच्या कालव्यांतल्यान उदक व्हेला. सुर्ला नाल्यांतल्यान व्हांवपी उदक मलप्रभेत वळयले. गोंयचो मुख्यमंत्री WRD मंत्र्यान कर्नाटकाक पत्रां बरयल्लीं. गोंयान सुप्रीम कोर्टात घाल्ली कर्नाटका आड अवमानना याचिका. उदक परत सुर्ला नाल्यांत वळोवंक कर्नाटकाक आदेश दिवचो. कर्नाटक सरकार खातें महामंडळ धरून 5 जाण प्रतिवादी. म्हादय ट्रिब्युनला मुखार आर्ग्युमेंट फेब्रुवारीत सोंपले. आतां केस निकालाक आसा. ट्रिब्युनलाचो प्राझ 20 ऑगस्टाक सोंपता. त्या पयलीं फुडल्या 7-8 दिसांत केन्ना तरी निकाल येतलो. दुसरे वटेन सुप्रीम कोर्टात आतां ही अवमानना याचिका सुरू जातली. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. घेवया कमर्शियल ब्रेक.